खोगलाब जावन जेजू क्रिस्ताक समेस्तांक बरी सांस मागता. हांगासर ह्या कोवेंताच्या सर्व धर भयणी संगी मेळोवन जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त आचरण करूंक आमी सर्व हांगासर जमल्या. हें फेस्त जावन आसा ह्या कोवेंताचें फेस्त, कित्याक हें कोवेंत जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिल्लें. ह्या कोवेंताच्या सर्व धर्म भयणींक आनी जमलेल्या तुमकां समेस्तांक फेस्ताचे उल्हास पटयता. हे फेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आसात आमचो मोगाळ निवृत्त गवळी बाप एलोशियस पॉल डिसोजा. मोगाळ गवळी बापानो, तुमकां ह्या कोवेंताच्या सर्व धर्म भयणीच्या तर्फेन, मेलार फिरगजेच्या वेगाराच्या तर्फेन आनी सांतान आन्ना कोवेंताच्या वडिलाच्या तर्फेन आनी सर्व याजकांच्या तर्फेन आनी हांगासर जमलेल्या सर्व लोकांच्या तर्फेन तुमकां स्वागत मागता. तशेंच गवळी बापा संगी हांगासर आज सहभटवणी करच्या सर्व याजकांक, हांगासर हजर आसच्या सर्व धार्मीक भाव भयणींक आनी ह्या पवित्र येवक्रिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जावच्या तुमकां सर्वांक स्वागत मागता. जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त संभ्रमन मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना पवित्र येवक्रिस्तांतय आमचें भक्तीपण सोडून दी. पवित्र येवक्रिस्तांत जेजूच्या खऱ्या हजरपणांतय आमचो भावार्थ वाडोवन दी आनी आमी सर्व येवक्रिस्ताचें भक्तीपण आनी भावार्थ परगडचें हातेरां जावंक देवाची कृपा आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भोवमोगाच्या भावान भयणीनो, आतां प्रस्तावनांत आमी हांगासर कितें आसा आयचो संभ्रम खंयच्या खातीर म्हणलें आमकां बरें समजयलां. हांगासर जिवची सिस्टरां, आराधनाची सिस्टरां ती, तांचें जिवन तांणी सोम्याक आराधन करूनच करसूच्या खातीर तें समर्पिलां आसता. तांचें फेस्त हें दबाजीक परब जावन आमी हांगासर आचरण करता. तसो येवक्रिस्तांतलो जेजू ताचे थंय तांचो भोव लक्षिलो संबंद ती बांदून आसात. तांकां तो बेसांवांनी भरून दी आनी आमकांय तोचो येवक्रिस्तांतलो जेजू बेसांव दिवं दी. आमी सदांच जेजूच्या मोगांत जियोंक, ताच्या लागीं सरोंक आनी येवक्रिस्तांतल्या जेजू थंय आमचो मोग, आमचें भक्तीपण जिवें दवरूंक आमकां तोचो येवक्रिस्तांतलो जेजू आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी फावो त्या तरान भेटोवच्या खातीर आमकांच आमी तयार करया. पदकांची दूख धਰਨ बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनां चिंतून, तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बगेवन सदांच हांव वार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या श्रेश्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Christ
प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा, तुझ्या कश्टा मरणाच्या उडासाक वो अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरों. हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. सलेमचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्राहमाक उंडो आनी दाकांसरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो, परमोन्नत देव सर्ग संवसाराचो रचणार अब्राहमाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सदैव सावन परमोन्नत देव, ताणें तुज्या दुस्मनांक तुजे हातीन दिल्यांत आनी अब्राहमान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर्व वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्किसेदेकाक दिलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. तुझ्या देवाक नावार येसियोना, कित्याक ताणें तुज्या दरवटेचे आडंबे घट केल्या आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्या. तुझ्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय, उंची तुका दिवन दादोशी केल्या. संवसाराचेर तो आपले संदेश धाडला, तुर्तांताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. सांव पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जें कितें सोम्यालाचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्याचेसून तो परदीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्घा दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची, हें म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितलें पावटी ती तुमी पियेतात तितलें पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितलें पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितलें पावटी सोम्याचें मरण तो येसर
तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे वडुकार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू देवाच्या रसावितांत लोकां लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज असलेल्या पिडेस्तान ताणें गूण केलें. तितल्यार सांज जायत आयली 12 जण धर्मदूत ताचे सरशी येवन म्हणाले, आमी हांगा एक सुरय सुवातेर आसां, देखून लोकां जोम्याक तूं दंड सोडू. भोंवतणीच्या हळड्यांनी आनी बाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार ती सोदूं. जेजून तांकां सांगलें, तुमींत तांकां कांय पुणी खावंक दिया. सिसांनी ताका जाप दिली, 5 उंडे आनी 2 मसल्यो शिवाय हेर कांय आमचे लागीं ना. ना जाल्यार आमी वचून ह्या जोम्याक म्हूण कान मोला घेजय जालें. तवळ जेजून आपल्या सिसांक सांगलें, लोकांक सुमार 50 पंक्ती घालून बसया. तांणी तशेंच केलें आनी सगळ्यांक बसयलीं. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मसल्यो ताणें हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिलें. लोक सक्कड खावन दादोशी जालो. सडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 दालीं जातीत ते तांणी भरून काडले. देवाचें उतार हें. जेजू क्रिस्त तें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सोमिया जेजू क्रिस्ताचें शांत समाधान हांव तुमकां मागतां. मोन्सिन्योर तिमोथी डॉलन ताणें एक बूक बरयल्लो, द प्रिस्ट ऑफ द 3rd मिलेनियम, 3ऱ्या सहस्राचें याजक. आनी ह्या बुकांत तो एका गणिताचें विवरण तो दिता. आनी हें गणीत जावन आसलें थोड्या वर्सां आदीं रोमांतल्या सान पेद्रूच्या बाजिलिकाची भेट करूंक जपानाचे थोडे यात्रेक थंयसर आयिल्ले. आनी ह्या जपानाच्या यात्रेकांक ट्युरिस्टांक क्रिस्तांव धर्मा विशयान कांयच तेन्ना नासलें. थंय जाल्यान थंय आसलेल्या मजबूत तें मंदीर बाजिलिका आनी त्या पेंटिंगा विशयांत म्हायती दिवच्या खातीर एका सेमिनारिस्टाक ट्युरिस्ट गायड जावन तिणें मेळ्ळें. आनी वो सेमिनारिस्ट थंयसर आयिल्ल्या सगळ्या त्या यात्रेकांक त्या रोमांत आसलेल्या वाटिकनांत आसलेल्या सक्कड सान पेद्रूची बाजिलिका, म्युजियम आनी हेर त्या पेंटिंगा विशयांत, त्या शैली विशयांत, कला विशयांत तांकां भरपूर तांणी माहिती दिल्ली. आनी उपरांत तांचें पैन द चॅपल ऑफ द ब्लेस्ड सॅक्रमेंट, त्या पवित्र सॅक्रमेंटाच्या कोपेलांत तांचें पैन आखेर जालें. आनी थंय ताणें त्या ब्रदरान त्या पवित्र सॅक्रमेंटा विशयांत जाय पुरती माहिती दिल्ली. आनी हे पुराय आयकून लोक भायर गेलो. पूण थंयसर आसलो एकलो जाणटो, एकलो प्रायस्त मनीस. तो ह्या ब्रदरान म्हणटा, ब्रदर म्हाका दया कर आनीक सडीत तरान ह्या पवित्र सॅक्रमेंटा विशयांत सांगताय गी. आनी त्या ब्रदरान सडीत मापान ताका
समजून दिल्या उपरांत तो म्हणालो गे तो उद्गारलो, ब्रदर, ह्या पवित्र साक्रामेंता मुखार हांगाची सा पेद्रोची बाजिलिका वा तें म्युजियम वा हांगाचें आसलें तें आर्किटेक्चर स्कल्पचर पळय कितें जावन आसा, कांयच न्ही. वय मोगाचें न्हू, हांगासर आसलेल्या त्या पवित्र साक्रामेंता मुखार आमची बांदपां, आमची मजबूत शैलीच्यो इगोर्ज्यो कांयच न्ही. हाका सगळा मोल दिता पवित्र साक्रामेंत. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें सांब पावलून सगळ्या बायबलान पयले फुडें ताणें तें बरयल्लें पवित्र येवकारिस्ता विशांत. सांब पावलून पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 वोळ 23 ता 26. आपूण पराधीन जाल्ल्या त्या राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिलें, मोडलो आनी सिसांक दिलें, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, म्हज्या उडासा करात. तशेंच ताणें काल्स घेतली, ही म्हजी काल्स, म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो, तुमच्या खातीर व्हरोवचें, कितल्या पडी तें पियेता तितल्या पडी तुमी उडासा करात म्हूण ताणें पवित्र साक्रामेंत घडलो. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, क्रिस्तांव कातोलीक भावणांक आमकां पवित्र येवकारिस्त जावन आसता आमच्या क्रिस्तांव कातोलीक जिवनाचें एक उगम आनी शिखर. थेन्स द कॅटेकिझम द कॅथलीक चर्च पवित्र इगर्ज दोतून नंबर 1320-4 सांगता. आनी तशेंच पवित्र येवकारिस्त महत्व आमी जाणव तें जाल्यार आज ही महापरब आचरण करून येद्या संख्येन आमी हांगासर आयल्या. पाद्रे पियो आमचो कापुचीन सांगतालो गे, even if the sun does not rise, no problem, the world can go on, but if there is no Eucharist in my life cannot go on. सूर्य उदेस सूर्य बुडाचे तें प्रकृतीचे नियम, पूण एकादाला उद येना जाल्यार वडना, जीवन वशीयत, पूण युकरिस्ट ना जाल्यार म्हज्या जिवनांत जिवंक असाध्य. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, पापसाय पियूस तव्यान म्हणलें उतरां, एकादाळ्यार आज आंज बुडवांक मोसो जाय जाल्यार जावंक पुरो, कित्याक म्हळ्यार तांणी जेजूक पळयलें मात, पूण तांकां आपटूचें भाग मेळूना. आमी जेजूक आपडता आनी आमी जेजूक सेवता. तेच जेजू क्रिस्तान कुर्सार सांब बोनावेंचेर म्हणटा की कालच्या आतां आयच्या आनी फाल्यांच्या लोकांच्या पातकां खातीर ताची कूड ताणें मोडल्या, ताचे रागत ताणें वरयला. आनी हें जावन आसा, हो जावन आसा पवित्र येवकारिस्त देवान आमकां जेजू मुखार दिल्लें वर्तें एक दान जावन आसा. पूण मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, पवित्र येवकारिस्त हो एक मिस्तेर, अर्थ करूंक तितलो कांय सुलाभ न्ही. आमच्या कातोलीक क्रिस्तांव धर्मांतलो व्हडलो मिस्तेर जावन आसा. परच्या आयतार आमी आचरण केल्लो पवित्र त्रित्वेचो मिस्तेर, एका देवातीन ते एक जण आनी ते एक जण एक ते समाज जावन आसात. आनी ताच्या मागीर दुसरो व्हडलो मिस्तेर जावन आसा जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचो मिस्तेर तो जावन आसा. जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ता विशयांत आमी शिकता आसतना, दैविशास्त्र शिकता आसतना आमी तेंचे शिकता थोडे शब्द, ट्रान्ससबस्टॅन्शिएशन, ट्रान्ससिग्निफिकेशन, ट्रान्सफायनलायझेशन, हे व्हडले व्हडले शब्द, पूण महत्वान गुंडाचे अर्थ बरे ते जावन आसात. उंडो आनी वायन ते कॉन्सेक्रार केल्या उपरांत आल्तारीर केवल उंडो आनी वायन जावन उरना, पूण जेजूची भोव पवित्र कूड आनी रगत बदलता, तसो अर्थ बदलता आनी तसो आमचो ध्येय बदलता. कित्याक ह्या संवसारांत जिव मात्र तें कान न्ही, पूण सर्गींच्या राजाक यात्रेक जावन ह्या जेरुजलेमांत सर्गींच्या जेरुजलेम पयन करतना आमकां त्या ससान जिविताचें काण जावन आसा. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, जेजूनी जुदे लोकांक सांगलें, जो असो अंजेल अध्याय 6 वोळ 50 आनी 1 ता 53, हांव जावन सर्गींत हांव देवून आयिल्लो उंडो, जो म्हजें मांस खाता रगात पियेता ते मेल्यार जियेतले म्हणल्या वेळार त्या जुदे लोकांक सांगलें, हें आमकां अर्थ जावन कश्ट जावन आसा. कशें ह्या मनशान ताचें मांस आनी रगात दिवचें म्हूण ते सोडून गेले. पूण कपेरनांवांत जेजून शिकयल्ल्या वेळार शिकोवन ते म्हणाले, ससान जिविताचें कान आमकां दी सोम्या, तुजे लागीं आसा ससान जिविताचीं उतरां, तुजे लागीं आसा ससान जिविताचें कान. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज जेजू क्रिस्ताचें हे पवित्र येवकारिस्ताचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना थोडे पटी आमकांय हो मिस्तेर अर्थ करून कश्ट जावंक पुरो जाल्यार भावार्थाची मनशां आमी जावन आसा. आमी फात येता त्या पवित्र येवकारिस्तांतय जेजू खरेपणी हाजर आसा म्हूण आमी फात येता आनी आमी ताका आराधन करता. वय मोगाच्या भावांनो भयणीनो, थोडे पटी
थोड्यांक सडीत भोगता सोंग पुरो पूण थोड्यांक फुडें थोड्यांक उणें भोगता सोंग पुरो आमच्या घरांनी आसात पिडेस्त आस्पत्रे आसा पिडेस्त प्रायवंतां एकसोपणां आसात कित्याक आमकां कोणी कुमगार हाडटा गे याजा कुमगार हाडटा गे म्हणून राखून आसात पूण थोड्यांक मोगाचो न्हू कुमगारां थंय भक्त ना हांव रोमांत आसतना मिलानांत एका हॉस्पिटलांत कुमगार होटल येल्ल्या वेळार एक प्रायवंत मनीस सदां मोरोंक जाल्लो म्हाका पळोवन फादर म्हज्या तन पयस वचया म्हाका कुमगार नाका कुमगार म्हाका जड जाता म्हाका नाका कुमगार तुमचो नाका अशें मोगाचें न्हू पवित्र एवकारिस्ताचे नाना तरेचे अभिप्राय लोकां आसा जाल्यार पूण सडीत मापान आज लोक पवित्र एवकारिस्ताचे जेजू खरेपणी आजार आसा म्हणून पाती येता आनी तशेंच करता मुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो खंडीत सावन पवित्र एवकारिस्त आमी आचरण करता आसतना पवित्र कुमगार आमी सेवता आसतना जॉन बॅप्टिस्ट फर्नांडीस म्हणलो पाद्राप तो म्हणटा आमी मिसाचें आचरण करता आसतना आमी आमच्या साल्वांसवाचो अणभोग आमी जोडटा आमच्या साल्वांसवाचो अणभोग आमी जोडटा खंडीत सावन ह्या संवसारान मस्त वस्तू आसात आमकां कितें जाय पुरा आसा ह्या संवसारान जिवीत सुलाभ जाला पूण मोगाचें न्हू आमकां संतोश दिवची एकत्र तो जेजू क्रिस्त जावन आसा सांत आगोस्तीन ह्या संवसारान जायपडतो अणभोग जोडून संतोश खुशालाची जिणी जियेवल्या उपरांत आखेरी कन्वर्ट जावन पवित्र एवकारिस्त सेविल्ल्या वेळार ताणें म्हणलीं उतरां यू हॅव मेड आवर सेल्स फॉर यू ओ लॉर्ड आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील देन रेस्ट इन न्यू आमकां तुवें रचला यो सोम्या आमचे काळजां सकल्यांत तुज्या थंय मात्र आमी एक जावंक शकतात म्हूण ताणें सांगलें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पाप साहेब जुआंव पावलो न्हू एक्लेसिया दी युकरिस्टिया युकरिस्ताचे इगस माता म्हणल्यार त्या परिपथान तो सांगता की आमी पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी क्रिस्त प्रसाद सेव करता आसतना आमी जेजू कोतू सेवंक गेल्ल्या बरी वसा जाय तो एक वर्तो गौरव अभिमान आमच्या थंय आसा जाय वय खंडीत सावन सांत फ्रांसीस आसीस आमच्या फ्रांसिस्कांक व्हड दिसो घडणार ताका पवित्र एवकारिस्त सेवच्या पयलीं इतले तो तयारी करतलो आनी तो कुमगार येता आसतना ताका पळयल्ल्यांक हेरांकी बगलें आमकांय कुमगार काणगेया आनी तोच सांत फ्रांसीस म्हणटालो की जेजू क्रिस्ताचें शारिरीक सारकें ह्या संवसारांत हांव खंय पळोवंक शकना बगार त्या पवित्र अल्तारीर मात्र ह्या जागाच्या हातांत जेजू क्रिस्ताचें शारिरीक सारकें जेजू क्रिस्तागत हांव पळोवंक शकता आनी तोच सांत फ्रांसीस म्हणटा एका दाळ्यार मोरयेन 9 म्हयन्यान त्या जेजूक आपल्याच्या गर्भांत इतल्या गौरवान वयलें जाल्यार जुआंव बाप्तिस्ताक जेजूचे तकले आपणून सयत बेन दिसलें जाल्यार जेजूक थोडो काळ निके पिल्ल्या तो फोंड सयत पवित्र जालो जाल्यार आमी क्रिस्तांव कातोलीक बावडांनी जेजू क्रिस्ताक सेव करता आसतना कसलो गौरव अभिमान आमचे थंय आसूं नजो खंडीत सावन वर्ती भक्त क्रिस्त प्रसाद थंय आमकां आसा जाय पूण मोगाचें न्हू आमी जाणो आयच्या काळार मिसा थंय बोक्त उणें जाल्या पवित्र एवकारिस्ताचें बोक्त उणें जाल्या लोकांनी मिसाचें उणें केलां घरांत बसून टीव्ही पळयता दुसऱ्या दिसा निबांक लागून मिसाक वचनात आनी दुसऱ्या कारणां लागून आमी मिसा वचूंक पुरो पूण मोगाचें न्हू सदांच आमी आमच्या साल्वाचो अनुभव जोडिचे जाल्यार पवित्र एवकारिस्तांत आमी खरेपणी वांटिली सावंक आसात आनी जेजू क्रिस्ताक त्या पवित्र एवकारिस्तांत आमी खरेपणी आमी सेवंक आसा मोगाच्या भवनांनी भयणीनो कांतला मेस्सा म्हणलो आमचो कापुचीन पाद्राप 12 वर्सां सारी सुमार ते पाप साहेबांक आनी कार्दिनालांक तांचो तो रेतीर दिवन आसलो आनी एक एपटी तो म्हणटा तो मिसा वेळार कुमगाराक वेता आसतना ताका तीच उतरां आयकलीं गॉड हॅज पुट हीज बॉडी इन टू आवर हँड्स वॉट इज आवर रेस्पॉन्स देवान ताची कूड आमच्या हातान घाल्या आमचो एक प्रतिक्रिया कितें जावन आसा वय मोगाचें न्हू आमची प्रतिक्रिया जाय जाय कशें जेजून ताकाच मोडून आमकां दिला गी तशें आमकांच मोडून आमी हेरांक दिवंक आसा प्रत्येक जावन तुमी पवित्र एवकारिस्त कुमगार सेव करता आसतना कुमगार दिवचो क्रिस्त प्रजाचो मनियारी तुमकां म्हणटा क्रिस्ताची कूड आनी आमची जावप जावन आसा खऱ्या भावार्थान आमी आमेन म्हणटा आनी तसो जेजू क्रिस्त आमच्या घरा आमच्या शेजारा आमच्या फिरगेजींत कोणाक आमकां बरें ना वा कोण आमकां वायट अशें येतात जावं पूण आमचे दुस्मान तांकां दाखोवन तसो जेजू म्हणटा म्हजी कूड एका दाळ्यार त्या पवित्र एवकारिस्त थंय आमकां खरी भक्त आसात जाल्यार आमी खऱ्या भावार्थान आमी आमेन म्हणटा मीस जालें वचचें म्हूण याजाक म्हणटा आसतना मीस मुग्धाना हांगासर त्या
रिच्युअल मुक्त जाता पूण आमच्या समाजाक वचून आमच्या कुटुंबां वचून आमचे समाज आमचे आल्तार थंयसर मोगाच्या न्हू आमकांच आमी मोडूंक आसा खंडीत जावन आमी जेरुजलेमाक येता आमी रोमाक येता जेजू क्रिस्ताचो तो फोंड पळोवंक तशेंच जेजू क्रिस्त चलते जागे पळोवंक पूण मोगाच्या न्हू आज आमच्याच समाजेन आमच्याच शेजारा जेजू क्रिस्ताचे जिवंत फोंड आसात 2008 इसवेंत हांगासर आसलो तो पवित्र साक्रामेंत तुमी जाणाव ते दुस्मानांनी येवन भायर उडोवन ते मस्तून गेल्ल्या वेळार आमकां दूख जाल्ली खंडीत जावन आमकां दूख भोगता खंडीत जावन दूख भोगादेस तशेंच मोगाचे न्हू क्रिस्ताचे जीव कुडी आज क्रिस्ताचे ल्हान भाव आनी भयणी निर्गतीक जावन अनितपणान अन्यायपणान ते आसता आसतना तांकांय आमी ते जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे जिवंत कुडी आनी जेजूची उतरां आमकां सांगता की ते म्हज्या ल्हान भावांक आनी भयणांक केला तेंच तुमी केला कंदमालांत क्रिस्तांवांक दोगदोनी मेळ्ळ्या वेळार त्या लोकां कडेन विचारल्या वेळार तुमकां मीस ना तुमकां जेजू ना तांणी म्हणलें उतरां आमकां मीस ना जाल्यार व्हडना पूण आमी सेविल्लो जेजू आमच्या काळजांत आसा त्या जेजूक कोणीच काण उडोवंक जायना वय मोगाचें न्हू आमी सेविल्ल्या जेजूक खाली मिसा येवन आमी क्रिस्त प्रसाद घेवन आमी क्रिस्तांव दाखयल्या पावना पूण त्या क्रिस्ता बरें आमी जावंक आसा क्रिस्ताक आमच्या जिणेंत आमी वोवंक आसा मदर तेरेजान म्हणलें उतरां द 1 hour I spend before the blessed sacrament it helps me to spend the remaining 23 hours with my little brothers and sisters 1 घंटो त्या आराधनांत हांवें करतलो तो वेळ जेजू सांगता करतलो वेळ म्हाका म्हज्या ल्हान भावा आनी भयणी सांगता 23 वरां करसूंक म्हाका प्रेरण जाता जॉन क्रिस्टम म्हणलें उतरां आज आल्तारेक आमी भांगराची वस्तू दितात कालशी दान करतात वॉट इज द यूज ऑफ डोनेटींग ऑल दीस थिंग इफ यू निग्लेक्ट ए पुअर पर्सन ए हंग्री पर्सन कोणाक खावंक जेवंक पिवंक वा वस्तू तुमी दिता गे तेंच जावन आसा वर्तें दान आमी देवाक दिवचें तर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो आज पवित्र येवकारिस्ताची ही परब करता आसतना जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची परब करता आसतना आमी एका दाळ्या त्या पवित्र येवकारिस्तान संपूर्णपणान भक्त आमी दाखयल्यार संपूर्णपणान आमी त्या जेजूक दिला देव जेजू आमकां सोडून घालिना 1240 इसवेंत सांत क्लारा सांत दामियोनांत तिच्या भयणी सांगता त्या पवित्र येवकारिस्तान 24 वरां आराधन करत आसता आसतना थोड्या दुस्मानांनी तांच्या कोव्यांत येवन दाट घाल्ल्या वेळार त्या भयणींनी वचून त्या क्लारा कडेन सांत क्लारा कडेन मागलें ती बेड्डर आशिल्ली सीक आशिल्ली आमकां राख म्हूण आनी तिणें पवित्र येवकारिस्ताच्या जेजू लागीं मागलें आमी सर्वस्व तुका दिला आमकां तूं सांडून घालताय गे आनी तिका तबेर्नकांतल्यान तो वॉयस आयकलो ताळो आयकलो आय विल नेवर फॉरगेट यू I will never forget you. I will be with you always. I will take care of you. वय मोगाचें न्हू पवित्र येवकारिस्त थंय भक्त जाकून सदांय मिसा येवन पवित्र येवकारिस्त सेवल्या खंडीत जावन आमकां तो जेजू सोडून घालिना गरजेचें जावन आसा कशें आमी पयल्या कुमगाळा वेळार आमकांच बरी तयार आयकन जेजूक सेवला गे तशें नितळ मनान नितळ काळजान कुमसार जावन कुमगार घेतल्यार खंडीसान त्या जेजूकी आमी गौरव आनी अभिमान दिता आनी कशें सांत क्लारा सांत फ्रांसीस आसीस आनी सर सांतांनी त्या जेजू क्रिस्ताक गौरव दिवन आराधन दिवन आपणाचें सर्वस्व म्हणून वळखून गेल्ले गे तशें आमी पळय सेवकाच ते आमची भक्त सोडून दी आनी वाडून दी म्हूण मागया आमेन. ताका उबी रावा दबाजीक परब आमी आज आचरण करता आसतना आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया एकाच देवाक सदमंता सर्वोद्वेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सदमंता देवाचो एकलो पूत तो सर काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पासत आनी आमच्या सर्वण्या पासत सर्गातावन तो देवलो
आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कालमरीचे उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पोंस पिलाता काल ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेबलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटीचो शेवट आसतना आनी म्हणटा ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता बराबर ताका संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलीक आनी दंडुतावे स्थापलेले देव सभेक सन्मानता पदकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनाक आनी सत्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. आमची मागणी देवा ते आमी उबारुया आमच्यो गरजो ताच्या मुखार दवरया ताची आशिर्वादां आमचेर मागून घेवया. मोगाळ बापा आयच्या ह्या वर्त्या दिसा आमी मागता पवित्र सभे पासून तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताचे सयत संवसाराक परगट करच्याक कळमीत नासतना वावुरतल्या भाग्यवान पापा लियोचेर सर बिस्पा आनी यासकांचेर धर्मीक भाव भयणीचेर आनी लायक मुखेल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या तांच्या वावरान तुजो आदर पवित्र आत्म्याची मजत आनी निरंतर सांगत तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. तुमची सवाब आयक आमचे प्रार्थन येसुम्यान. आमच्या राजकर बऱ्या पासत मागता हांव. तांकां दिल्लो हुद्दो हेरांच्या बरेपणा करसूंचे नितळ आनी निस्वार्थी मोहन तांकां दी आनी लोकांच्या सेवेन तांकां मागणूक दवर म्हूण मागता हांव. जेसू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताची ही दबाजीक परब सर्व क्रिस्ती बावंडांक खऱ्या भावार्थान चलोवंक आदर जावं दी आनी आम्हा सर्वांक जेसू ते लागीं सरूंक ताका साक्ष जावन चलोवंक आनी आमचे जिणेद्वारी जेसू परगटूंक एक अवकाश जावं म्हूण मागता हांव. सक्तेवन बापा ओ तुजी दरळ आशिर्वादान सांत क्लेराच्या मेळाचेर तुजी शुभवार्ता निस्वार्थपणी निरंतर मागण्या आनी आराधना मोरिफात प्रसार करच्या तांकां तुज्या दैवीक सक्तेन सांबाळ. तशेंच तुजे मिसांव खरेपणी मुंदारूंक उर्बेवंत आपोवनी ह्या मेळाक फावो कर म्हूण मागता हांव. पदवेदार बापा मागता आमी आज प्राधान्यासक जावन मिसाचे बलिदान भेटोवन अर्थभरीत शिकोवन दिल्ल्या आमच्या निवृत्त गवळी बाप अधिक मानदीक लुवीस पावल सोसा खातीर आनी सहा भेटोवणी केल्ल्या सर यासक भावा पासत तांकां तुज्या कृपे देण्यान बर तांचे मिसांव काम सेवेच्या आनी त्यागाच्या मनोभावान मुंदरसून व्हरूंक आनी खरेपणी तुका साक जावन जियोंक तुजी मजत तांकां दी म्हूण मागता हांव. आदल्या हप्त्यांत विमान अवघडांत बली जाल्ल्या सर्वांक तूं ससन विशेव लाभय. तांच्या दुखेस कुटुंबाक हें दूख आनी एकसुरपण सोंसचें त्राण तूं दी. बऱ्या मनाच्या मनशा मोरिफात तांकां मजत आनी कुमक मेळाशें कर म्हूण मागता हांव. बापा ह्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेतल्या सर्वांचेर तुजे बेसांव घाल. आमकां तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताच्या जिवनपणाच्या संतोशान भर. आमी सदांच तुजी खुशी करूंक अशें आमचें जिवीत मोगाची काणीक जावन तुज्या सेवेंत करसूंक आमकां तुज्या दैवीक स्पर्शन बर म्हूण मागता हांव. भोव मोगाळ बापा ही आमची मागणी हांगासर उसारली दयेन तूं स्विकार कर. ताच्या सवय आमकां हर एकल्याक आसात आमच्यो गरजो आमच्या काळजांत त्यो लिपोवन आसात त्योय आमी तुका काळजांत तावन भेटयता त्योय तूं मानून घे. आमी सदांच तुज्या पुता जेजूच्या मोगांत जियोंक आनी ताचो मोग आमच्या बऱ्या जिणये मुखांत्र
येरांक मेळ्ळा सो आमची जिणी त्या प्रमाणे मानून हाडूंक आमकां कृपा दी. हांगासर जियोच्या धन भयणींक प्रत्येक तरान येवकृष्णांतल्या जेजू थंय तांचें जिवन चड आनी चड मोगान भरलेलें जावं दी. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ही आमची मागणी तुका बेडीत हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच सोरो आमी करून घेता, तशें तिन्स जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जाय सो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा
सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोवचो वो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारायलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपणूप जाता. उदेंती तावनच ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. तशीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थाचो गुट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा, आमचे सडवणे पसत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसांव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नेक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मोरयेच्या, भाग्यवंत जुजेतीच्या पतीच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त सक्सांच्या, सान फ्रांसिसाच्या आनी सान क्लाराच्या आनी सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसवण काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगेवन बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मुनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाते ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत तिर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर्गात
आमची पातकां मोगोस आनी आमकां धाडले कोडो दीव नाका कोण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शांत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटाय आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी पळया जेजूक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी म्हज्या कडेन येवचें म्हाका पावना पूण देवप्रस म्हाका भलायकी मेळटली जेजू हांव तुका काळजांतल्या घेता संतोषान तुजे मासरग सेवता तुजे थंय जेजू वासवळीक जाता तुजेर सोम्या पातयेर हांव रावता जेजू ये तूं काळजां वेडाक या टाण्या तुका घेवंक सदां हांव आशेतां
प्रार्थुया. बापा, शासनाक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावासर मैपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरांवर त्या सुखाची सुफोळ कुणा जेजूच्या मोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतल्या आमा सुमेस्तांक तुवें बसयलेल्या सासनीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. सर बुजोनेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दीम आनी आपले सवस्कायेन तुमचें जिवीत तो भरूं. सर्व आकांतांतली तो तुमकां वाटाव आनी तुमची काळजां आपल्या मोगांत तीर करूं. बाबाटांत बरवशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी फळादी करून सासणाच्या जिविताक तुमकां व्हरून पावो. आनी सर्व पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भोव पवित्र सक्रामेंतल्यांतल्या जेजू मारिफात देवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. मोगाच्यानो बागी हो दीस ह्या वर्त्या बागी दिसा जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताक आमी मान आनी ओगळाप स्तुती आनी आराधन करून सर्गी देवा बापाक महिमा दिताव. ह्या संदर्भी एम्फेस दाबाजीक रितीन सोलोवन व्हरूंक हांगासर जमो जाल्ल्या तुमच्या सर्वांचो आमी उपकार बावडूंक आशेताव. पयल्या सुवातेर हे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटयल्या आमचो निवृत्त गोवळी बाप मानादीक लोवीस पाऊल हांचो आमी उपकार बावडटाव. तुमी आमकां दिल्ल्या सर्व सहकारांक देव बरें करूं म्हणटाव. तशेंच सहा भेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांचो आमी उपकार बावडटाव. प्रत्येक जावन आमचे फिरगस विगार बाप बोनावेंचर तुमचो आमी उपकार बावडटाव. तशेंच आमी उपकार बावडटाव आमच्या कापोजीन बाबांचो सांत आण कोवेंत आनी पारंगेपेन कोवेंताचे वडील आनी सर्व याजक बाबांचो. आमचो कन्फेसर बाप सिप्रियन तुमच्या सर्वांचो आमी उपकार बावडटाव. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाचो संभ्रम दर्त करूंक कारण जाल्ल्या आमच्या मिलार मायेच्या फिरगसीच्या गायन मंडळीच्या संध्यांक देव बरें करूं म्हणटाव. मग जेसूच्या गुडी रक्ताच्या फेस्ताक तयार करूंक कुमो केल्ल्या सर्वांचो आमी उपकार बावडूंक आशेताव. पयल्या सुवातेर आमी उपकार बावडटाव हे 3 दिसाचे रितीर चलोवन व्हेल्ल्या फादर फ्रँकलीन तुमचो आमी उपकार बावडटाव. आमचेर व्हडतो अभिमान दवरून आमी केदळाय आपयतना ना म्हूण सांगनासतना कुशेन तुमी हांगा आयल्यात. तुमच्या मिसावांचेर देव आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागताव. ह्या फेस्ताक तयार करून आपोवणे दिवंक बॅनर्स आनी हँडबिल्स आनी इन्विटेशन्स करून वांडून आनी हें फेस्त बऱ्या रितीन जावंक संपोवंक विनंतीचे मागणे आराधन करून मस्त काम केल्ल्या आमच्या ब्रदर ऑल्विन आनी ताच्या संगत्यांनी
आनी हे आमचे कोपेल शृंगारूंक आनी आमच्या दिसपट्ट्या गरजेंत साबारांनी तांची कुमोक दिल्या. प्रत्येक जावन ब्रदर एलियास, ब्रदर क्रिस्टोफर आनी ब्रदर अनिल तुमकां सर्वांक आमी काळजांतावन उपकार बावडटाव. तशेंच सिस्टर रिटा तिची कुमोक आमकां केदळय सुकाना. तुमकां मस्त देव बरें करूं सिस्टर. तशेंच आमच्या दिसपट्ट्या जिवनाक आत्मीक आनी अर्थीक रितीन साबार जाणांनी कुमोक दिल्या. तशेंच एवकरिस्तांतल्या जेजू समोर जळची वात सबयली फुलां जावन आसा तुमच्या उदार मनाची काणीक. तुमकां सोमेस्तांक आमच्या काळजांतावन देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. एवकरिस्तांतलो जेजू तुमकां 100 वांट्यांनी पाटी दिवंक म्हूण मागता. आज आमच्या संतोशान वांटेली जावन हें फेस्त संभ्रमूंक आयला सर याजाक भावांचो, धर्मीक भयणींचो आनी सर आमच्या भावा भयणींचो आमी उपकार बावडटाव. तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर एवकरिस्तांतलो जेजू धराळ आशिर्वादा घालून दी म्हूण आमी मागता. देव बरें करूं. एक कळवणी हांगासर अकराचें गीत जाल्ल्यांच हांगासर जमलेल्या हर एकल्यांकी जेवणाची वेवस्था केल्या. भायर चडीत लोक आसल्या वरवीं हांगा भितर आसल्यान थंय एक विनंती करता, तुमी हांगासरच रावचें आनी पयलें भायर आसलीं जेवण स्विकार करतलीं आनी तांचें जाल्लेंच लायनीर वचून तुमी जेवण स्विकार करचें. कोणी दरवड करचो नाका. हर एकल्यांकी जेवण लपती आसा.
आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.